सुरुवात करता असताना माझ्या बरोबर आयटी मिनिस्टर मिस्टर रोहन खवटे, आमचा आयटी चेअरमॅन डॉक्टर चंद्रकांत शेटे आणि पेडणेचे आमदार बापप्रवीण नार्वेकर. सगळ्यात पयली हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता फॉर आयटी मिनिस्टर आनी हिज एंटायर टीम फॉर स्टार्टिंग द सिटीजन सर्व्हिस सेंटर एट पेडणे. पेडणे तालुक्यात सिटीजन सर्व्हिसचे सेंटर सुरू करपाक जाय आशिल्लें. आमी पळयता की कनेक्टिव्हिटीचे वेरियस इश्यूज आसा, पण तरी सुद्धा लोकांक थंयसर सगळ्यो सर्व्हिसीस मेळच्यो म्हणून पेडणेच्या बस स्टँडाचेर आमी सिटीजन सर्व्हिस सेंटर सुरवात केला. हांव समेस्त पेडणेकारांकडे मागता की तेंच्यांनी ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो जेलाचेर ऑनलायन सर्व्हिसीस ऑलमोस्ट 209 ज्यो अवेलेबल आहा तितूंतले आतां जरी थोडे वेळ इन लॉंग रन सगळ्यो सर्व्हिसीस तांकां सिटीजन सर्व्हिस सेंटरांत अवेलेबल मेळटल्यो. तेजो बेनिफिट्स घेवपाक तेंच्यांनी सुरवात करची. त्या खातीर पणजेची आमी कनेक्टिव्हिटी डायरेक्ट हांगासल्यान पेडण्याक कनेक्ट करून तांच्या बरोबर आतांच उलयले. त्या खातीर हांव पयल्यान पयली पेडणेकारांचें अभिनंदन करता, कारण तांकां सिटीजन सर्व्हिस सेंटर थंयसर मेळपाक शकलें. दुसरे आमी वायफाय हॉटस्पॉट आझादी का अमृत महोत्सवचे निमित्त धरून आमी 75 वायफाय हॉटस्पॉट पुराय राज्यांत एस्टाब्लिश करपाचे. तितूंतले 10 हॉटस्पॉट आज आमी लॉन्च केले वेगवेगळ्या 10 जाग्यांचेर. जशी रिक्वेस्ट बाकीची येतली तसे आमी उरलेले हॉटस्पॉट्स जे आसा हे क्रिएट करतले, जेणे करून जी फॅसिलिटीज आमकां विशेष करून युथा खातीर कनेक्टिव्हिटी खातीर जाय आशिल्ली ती आमी दिवपाक शकतले. थर्ड वन विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट विच इज ISO सर्टिफिकेशन 9001 and 2015. हे ISO सर्टिफिकेशन पयलेच फावटी आमी प्रिंटींग एंड स्टेशनरी विच इज द ओल्डेस्ट ऑफ अवर डिपार्टमेंट विच इज फ्रॉम द एशियाज फर्स्ट प्रिंटींग प्रेस जो आमच्याकडे अवेलेबल आसा तेजे ISO सर्टिफिकेशन जावप विच इज अ प्राऊड फिलिंग फॉर द गव्हर्मेंट एज पर्टिक्युलरली फॉर मी, कारण एशियातलो ओल्डेस्ट प्रेस मशीन आमी आमच्या गोंयांत अवेलेबल आसा. इन फ्युचर म्हाका दिसता ताजे ISO सर्टिफिकेशन्स प्रिंटींग एंड स्टेशनरी मिनिस्ट्री रोहन खवटे हाजे कडेन आसा. त्या खातीर आयचे तिनूय प्रोग्राम्स आमी एक छोटेखानी कार्यक्रमांतल्यान लॉन्च केले. बऱ्याच जाणांक आमी इव्हेंट व्हडले करता म्हणून दिसता, कार्यक्रम बारीक करता. आज कार्यक्रम खूप व्हडले आसले पण इव्हेंट खूप बारीक आसलो. पण हे कार्यक्रम जे आसा हे लोकां खातीर असले. त्या खातीर अशा पद्दतीचे कार्यक्रम इव्हेंट एकाच खातीर करतात आनी ना जाल्यार ते लोकांक कळना. त्या खातीर आमी आज पेडणेच्या आमदाराक आपयला, कारण पेडणेकारांक थंय कळपाक जाय. प्रिंटींग एंड स्टेशनरीच्या आमचे जे ओल्डेस्ट मशीन्स आसा हे लोकां पर्यंत तेजी मेसेज वचपाक जाय. आणि वायफाय हॉटस्पॉट ही पुराय गोंयकारां खातीर आसा. परत एकदा हांव म्हजे आयटी डिपार्टमेंट, प्रिंटींग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट्स, आयटी कॉर्पोरेशन्स हांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. आणि हे सगळे इव्हेंट आमचे मंत्री बाब रोहन खवटे यांच्या बर्थडेच्या आदले दीस करता. बर्थडे दिसूय आमी करूंक दवरूंक ना, कारण परत लोक मागीर म्हणलो आमी इव्हेंट करता म्हणटले. म्हणून हांव इन एडवान्स ताका गोंयकारांच्या वतीन वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता. फाल्यां सगळ्यांनी बर्थडे घेवचे. आमचे CSE पेरणे, वायफाय स्पॉट्स आणि आमचे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीचे सर्टिफिकेशन हे 3 प्रोग्राम्स आज आम्ही जे ऑर्गनायज केले ते आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन प्रेझेन्स ऑफ आमचो बिचोलीचो आमदार आणि चेअरमॅन ऑफ गोवा आयटी कॉर्पोरेशन डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, तसोच पेडणे मतदारसंघाचो आमदार गोवा आयटी कॉर्पोरेशनचो चेअरमॅन प्रवीण नार्वेकर, तशेंच आमचे सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्सांक घेऊन आज जो इनॉग्रल प्रोग्राम केला. खासियत म्हणल्यार आमच्या मुख्यमंत्र्यान आफ्टर टॉकिंग अबाउट रिचिंग एट गव्हर्नन्स एट डोर स्टेप सरकार तुमच्या दारी हे इनिशिएटिव्ह जे घेतल्या ताजे पयलीं आमी 2017च्यान वी हॅड स्टार्टेड दीस कन्सेप्ट ऑफ सिटीजन सर्व्हिस सेंटर्स. सिटीजन सर्व्हिस सेंटर वॉज अ ऑफलायन ऑप्शन ज्या लोकांक ऑनलायन जमना तांकां ऑफलायन तांकां मेळचे हे विचार घेवन आमी फुडें सरिल्ले. आमचे पंतप्रधान म्हणतात की डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन त्यांनी जेन्ना फुडें व्हेला तेन्ना डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनान जवळजवळ 65% वयर पॉप्युलेशन गांवांनी असता आणि गांवाच्या लोकांक सारकी सुविधा मेळची म्हणून आमच्या मुख्यमंत्र्यान सरकार तुमच्या दारी हे प्रोग्राम तयार करून वी हॅव ट्राय टू रीच टू द डोर स्टेप. आता ही फॉलोअप जावपाक खंय तरी एक तांकां सेंटर नाल्यार कितें वेवस्था जाय पडटा. आणि पेडणे तालुका मोपा एअरपोर्ट आयिल्ल्याक सीएमाचो एक प्रायोरिटी आसा की पेडण्याच्या लोकांक पुऱ्या अर्थान सगळे एव्हरीथिंग नीड्स टू बी गिवन टू देम इन अ फॅसिलिटीज ते खंय कमी पडपाक जायना. सो 7 आमी CSE जे चालू केल्ले 5 आनी उरिल्ले. 5तलो एक उरिल्लो तो पयलो पेडणे, तो आज मुख्यमंत्र्यान इनॉग्रेट केल्लो आसा. इट विल बी एट कदंबा बस स्टँड प्रोव्हायडिंग ऑल द सर्व्हिसीस विच अ सिटीजन वॉन्ट्स. जवळजवळ 15 सर्व्हिसीस सुरू जातल्यो. आणि आज सांगपाक तुमकां एक खोशी जाता की योग्य जाय ती ताका ब्रावज करपाक जी सर्व्हिस जाय पडटा वायफाय ताच्या खातीर पयल्या फेजान आझादी का अमृत महोत्सवाच्या जे वर्स चालू आसा तातूंत 75 टोटल वायफाय लोकेशन्स आमी घेवपाक घेतिल्ले आसा, जे मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले टू रीच आउट टू ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीज. थोड्या आमदारांनी जे आमकां रिक्वेस्ट दिले
आणि टोटल अमाउंटिंग टू 10 लोकेशन्स हॅव बीन टुडे कमिशन्ड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. 10 जाग्यार वायफाय हॉटस्पॉट जाल्ले आसा. 3 सांखळे, 2 पर्वरी, 2 बिचोले, 2 तालिगांव आणि 1 बेनावली. ज्या आमदार तालिगांवचे आणि बेनावलीचे आमी दिले ते आमी घेतिल्ले आसा. आणि जे लीज जशे जशे आमदारांचे येतले तसे जसे मुख्यमंत्र्यांनी म्हणला उरिल्ले 65 स्पॉट त्या एरियेन आमी घेवन मिनिमम अराउंड 2 स्पॉट्स पर कॉन्स्टिट्युएन्सी असे दिल्ले जाल्यार एव्हरेज दिल्ले जाल्यार अबाउट 75 लोकेशन्स वी विल बी एन्श्युरिंग दॅट वायफाय इज देर. ही सर्व्हिस एकदा दिली जाल्यार भुरग्यांक सेवा जातली. प्लस ज्या लोकांक ऑनलायन सर्व्हिसीस युटिलायज करपाक जाय आमकां एक अभिमानान सांगपाक मेळटा की गोवा ऑनलायन जी आमची आसा ही म्हाका दिसता देशाभरात एक एकमत्व अशी सर्व्हिस आसतली विच गोवा गव्हर्नमेंट इज गिव्हिंग टू द सिटीजन्स विच पीपल कॅन अप्लाय ऑनलायन ऑल्सो मेक द डिजिटल लॉकर्स. तांचे सगळो डेटा दवरून जाय तेन्ना घेवन जाय ती सर्व्हिस अवेल करपाक जे केला ते गोवा ऑनलायन म्हाका दिसता विल बी द स्टेट ऑफ गोवा along with Dr. Pramod Sawant will be the only state giving this type of services. So एक ऑनलाईन आणि ऑफलाईन हे करता असताना वायफाय आज मोबिलायज जाल्यार तशेंच लॉन्च ऑफ CSC एट पेडणे तालुका आमी आज केल्लें आसा.